पळय फॅक्ट्रीसन बॉयलराची कितें जालें इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मॅन्डेट दॅट फॅक्ट्रीसन बॉयलर शुड बी दॅट. आतां फॅक्ट्रीसन बॉयलर कितें करता, प्रत्येक गोश्टीक तुका खंयचे एक वर्स हें ऑडीट जाय म्हणटा, हायजीन ऑडीट, दुसऱ्या वर्सा खंयचे इल्युमिनेशन ऑडीट, आनी तांच्यांनी कितें केलां 4-5 जाणांक अशें हें केल्या, तांचेच कडेन वचून तुवें ऑडीट करपाचें आनी ते आपले रेट लायता. आनी हे लोक हांगाचे न्ही, पुणेचे, सो ते हांगा येवपाक एक अर्ध दिसाच्या कामाक ते 1.5 लाख 2 लाख चार्ज करता. आतां ते पयशे कशे वाडटा ते आमकां खबर ना. पण हांवें सेक्रेटरीक मेळ्ळो फॅक्ट्रीसन बॉयलर, इवन मिनिस्टराक, आनी सांगलें की तुमी हें क्लियर करा की इतले तेंप आमी इंडस्ट्री चलयल्या तेन्ना आमची इल्युमिनेशन आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. शेड बांदता आसतना तुमी पळया न्ही बाबा थंय लायट आसा ना आहा, लायट नासतना आमी म्हणून कित्याक काम करतले. पण ह्यो बारीक बारीक गोश्टी रिजन काडटा आनी निमता कशी, आनी तुका सांगता हें ऑडीट दिवप तें ऑडीट दिवप. हांवें फोन केलो जाल्यार ताका मागीर 1 वर्साचें एक्सटेंशन दिता, परत मागीर 1 वर्सान ताच्या फाटल्यान लागता. आतां ते स्टेबिलिटी आनी केल्ली तांच्यांनी, त्या 5 जाणां कडेन तुमी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवपाची. बिल्डींग जर कोणें आर्किटेक्टान डिझायन केल्या, तो स्ट्रक्चरल इंजिनियर आहा, ताका खबर आहा न्ही आपली बिल्डींग कशी चलतली. तुजे 5 जाणां तांकाच कडेन येवन ते कित्याक ते घेवन थोडे वेळ चॅक करता आनी तुका बिल दिता, ते सांगतले बिल्डींग पडटली काय ना ती. सो हे हांवें एक्सप्लेन केलें, पण अजून काय जाग्यार पडूना. वयल्यान तांच्यांनी रिन्युअल फी वाडयली, पॅन्डेमिकान अशी खंयच्यान फी वाडोवना, थोड्यांनी फ्री रिन्युअल करून दिल्ल्या बाकीच्या स्टेटान, हांच्यांनी 3 टायम्स फी वाडयल्या 30%, विच इज नॉट करेक्ट. कळ्ळें न्ही. आतां फॅक्ट्रीसन बॉयलर आमी इतल्या फावटी तांच्या फाटल्यान लागून सीएमा कडेन मिटींग घेतली, पण अजून काय ताचेर सोल्युशन येवना. अजून एक एकट्याक ते हें काडटाच. So instead of ease of business, there is harassment and red tapeism. देर इज हॅरेसमेंट एंड रेट टेपिझम. तांचे ऑनलायनूय चलना, तांचे ते रिन्युअलाक गेलो नाल्यार एक्सटेन्शनाक गेलो जाल्यार परत तुका थंय वचून फिजिकली दिवचें पडटा. प्लॅन अप्रुवलाक परत तांच्या फिजिकली हाडून दी, मागीर ते म्हणटा अशीच मॅप जाय, हार्ड कॉपी जाय, सॉफ्ट कॉपी चलना. दीस इज नॉट हें न्ही. This is not called ease of doing business. This is like you do online, again you give physical copy. What is the point? Okay, sir. Double kamas again.